झगडी जाल्या कित्याक खातीर? झगडी जाल्या हेचें मुख्य कारण म्हटल्यार आमी 45 मेंबर 44 मेंबर आमी हांगासर ट्रस्टी ह्या देवळाचे नांव सांग देवळाचें. शिमेश्वर राष्ट्रोळी ब्राह्मण सतीदेवी देवस्थान हेचे आमी ग्रामस्थ ग्रूप आमचो हेचो ट्रस्टीचो ग्रूप. ह्या हेचे प्रमाणे आमी हांगासर देवळाक आमचे वतीन कॅमेरा घालताले. ते कॅमेरा काही ते ऑपोजीट हेचे लोक येवन आमकां प्रोवोक केले की आडयले आमकां हें घालतना कॅमेरा घालतना आनी तेतून वाद जालो आनी झगडी जाली. आमी सारके लिगली आहात, लिगली आमचे सगळे कायदे कानून आमी पाळून सगळे आमचे ट्रस्ट डीड आहा. जे ट्रस्ट डिडाचे प्रमाणे आमी हांगासर कॅमेरा घातले. ते हेंच्यांनी येवन हांगासर झगडी करपाक हे केले. कोण ते कोण? ते म्हणजे दुसऱ्या ग्रुपाक आमचो ऑपोजीट पार्टी आहा पळय तेंच्यांनी. हे ऑपोजीट पार्टी म्हटल्यार हेंच्यांनी 7 जाणांनी वचोन ट्रस्ट डीड रजिस्टर केले. 6 जाणांनी. आतां तेतून एकट्यान रेजिग्नेशन दिले. हांवें पयलीं ही बायट दिली. ते बायटाक ते ऑपोजीट आमचे कोण आहा तेंच्यांनी कसलोच आन्सर दिवंक ना. आमी म्हणटा आमी तुमकां 4 म्हयने रावले की बाबा हो ग्रूप कमीत कमी 50 मेंबर आमचे आसले ते बाबा तुमचे हितून आमी डायरेक्ट ट्रस्टी जावंक सोदताले देवळाचे. आनी ते कितें काय म्हणल्यार आपूण पयलीं 7 जाण गेले आनी ट्रस्ट मारलो. तितूंतलो राजू लिंगूडकर म्हणटा पळय तो एकटो त्या ग्रुपांसून भायर सरलो की आपल्याक हेंच्या वांगडा हें जावपाचें ना, आपूण 10 जाणां वांगडा तुमच्या वांगडा रावता. तशें 10 जाणांचे हेचे प्रमाणे आमकां आमच्या एडवोकेटान गायडलायन दिली की तुमी तुमचो ट्रस्ट नेवो रजिस्टर करा. त्या प्रमाणे आमी न्यू ट्रस्ट 44 मेंबरांक घेवन रजिस्टर केलो आनी तेचे आमी सगळे ट्रस्टी आनी तेचे फॅमिली मेंबर्स ते ट्रस्ट तेचे हेचे प्रमाणे आमी आमचो ग्रूप हांगासर देवळाक कॅमेरा घालूंक सोदताले. तितून ते येयले आनी वायरी बियरी तेंच्यांनी ओडले आनी तितून ती मागीर ते झगडी जावपाक आतां पळय जाली. आनी हेचे पयलीं आमी घालपाचें कारण म्हटल्यार की हांगासर आमी कितले बोर्ड मारले आमचे ग्रुपाचे ग्रामस्थ म्हणून ते तेंच्यांनी बोर्ड काडून भायर मारले. आमचे उजो घालून बी अशें तेंच्यांनी भायर उडयले. आमचो बोर्ड मारलो आमचे कमिटीचो. तेंच्यांनी ते काडून सगळे भायर मारले. CCTV एक्सेस तेंचेच कडेन तेंच्यांनी आपल्या चोरयांनी घातलेलो. म्हणून आमी कितें केलें आमचो ग्रूप 45 मेंबर आमी आहात. आमी आमच्या ग्रुपाचो हें लायता म्हणून CCTV घालता म्हणून. पळय जाल्यार आयज येवन तेंच्यांनी ते सगळे आडयले, झगडी केल्ले भशेन केले आनी सगळे पयलीं ते तुमच्या ग्रुपान आसले मागीर सेपरेट केलो तेंच्यांनी. तेंच्यांनीच केले. ते चोरयांनी 1.5 वर्स तेंच्यांनी सांगूंक ना. आमी 7 जाण वचून रजिस्टर जाले म्हणून ट्रस्ट 1.5 वर्स लिपोवन दवरलो. मदींच तेंचो कोण तरी एकटो टायट जावन तो हांगासर थंयसर भोंवता. आमचें जालें काम म्हणून बोबो मारूंक ना. तेन्ना आमकां कळ्ळें. आमी RTI मागली तेन्ना आमकां कळ्ळें की 7 जाणांनी वचून ट्रस्ट रजिस्टर केला. मागीर हांगा व्हडली मिटींग घेतली तेन्ना लोकांनी सांगलें तुमी हो फोटोन केला, आमकां तुमच्या वांगडा तुमचे मेंबर कशेंच जावपाचें ना, आमी कितें तें आमचें पळयता म्हणून सांगलें. आनी हे देवूळ पळय व्हडलें जालां पळय, एक तुळस आसली तुळशीचें व्हडलें देवूळ जालां पळय, तितून स्थापना जाल्या. ह्या सगळ्या लोकांनी स्थापना केल्या आनी आयज त्याच लोकांक हे भायर मारूंक सोदतात.
म्हणून आमी आमचो ग्रुप सगळे जाण एकठांय जावन आमी ट्रस्ट रजिस्टर केलो आनी त्या ट्रस्टाचे हेचे प्रमाणे आमी फुडें चलता इतलेंच आनी कांयच ना हितून ते आतां खंयचे हितून पिसावतात ते तेंचे मेंबर जाल्यात काय कोण जाल्यात ते आमकां खबर ना आतां ते भुरग्यांक फुडें हे स जाण आतां उरल्यात पळय तेंच्यांनी आमकां आन्सर करपाक जाय ते सायबान तांकां सांगलें तुमी येवन आन्सर तांकां फेस करा जाल्यार तेंचे कडेन एक उत्तर ना ते वटेन पळपाक लागले ते तेंचे मेन हे तांकां जर गट्स आहा न्हू जाल्यार येवन आमच्या फुड्यान उलोवन दाखोवनी की तेंच्यांनी कहो ट्रस्ट डीड रजिस्टर तेंच्यांनी कहो केलो तोच जाण होतो सो आतां कितें जालें तुमचे CCTV घालतना झगडी जाल्ली हांगासर तेंच्यांनी इन्स्टिगेट केले झगडी करपाक आनी सगळे एकामेकाचे हे जाले आनी सगळे मारामारी जाली मारामारी जाली अच्छा ते आतां तेंच्यांनी आमकां आडयले आमी आमच्या ट्रस्टाच्या डिडा प्रमाणे आमी CCTV फुटेज हे करताले इन्स्टॉल करताले तेन्ना तेंच्यांनी आडयले सो आतां हेचेर कंप्लेन करपाक वयता तुमी करतले आमी आतां वयता आमी कंप्लेंट करपाक हेचो अर्थ असो न्हू की बाबा तेंच्यांनी कितें तो सारको हे करूंक जालो न्हू तेंचे एडवोकेट बी येवन हांगा उलयतात आमी जर आमचो कोण हाडलो जाल्यार थंय बोबाळ जातलो आमी हे ग्रामस्थ सगळो लोक ह्या वाड्या वयलो तेंच्यांनी 45 मेंबर आनी तेंची फॅमिली कितली आसतली ती चिता आनी ते फक्त 7 जाण आसले तेतूंतलो एकटो भायर सरलो आनी 6 जाण आतां उरल्यात 6 जाण घेवन आतां तो कसलो ट्रस्ट चलयता आनी कितें देवूळ चलोवंक शकता तें आमकां कांय ना हो एकटो 6 जाण हे गांवा कडेन एकटे खेळटात लोकांचे जेन्ना पळय फूल थंय पाकळी लोकांनी दिल्ली पळय ह्या देवळा खातीर ह्या जी जाणटी आहा तेंच्यांनी आयदनां घासलेली ह्या देवळाची फट जे वयताले पळय ते व्हरोन तेंगेर उडयताले आनी ती आपली तपली ते गोबरान घासताली तेन्ना ते कोण दिसोंक ना तेंकां आतां काडून सगळ्यांक भायर मारल्या तुमी भिकारी कहे या आनी म्हणटा मेंबर जाय आमी कित्याक मेंबर जांक तुमचे ते म्हणटा मेंबर जाय म्हणटा कित्या खातीर जावपाचे हेंचे मेंबर ही प्रेस हांव दिता पळय आतां ही बायट दिता पळय ते बायटाक तेंच्यान तितले तेंकां जर गट्स आहा न्हू जाल्यार इतल्या लोकांच्या फुड्यान तेंच्यांनी आन्सर करचो तुमचे नाव शैला नागेश कलागुरकर आतां आमी पळयलो की देवळा कडेन झगडी जाली न्हू ती झगडी जावपाचें एक्झॅक्ट कारण कितें जाल्लें हांगासर झगडी जावपाक कारण आतां आमची टच केली न्हू तेंची टच आसली म्हणून आमी कित्याकूच हात घालूंक येवंक ना तेंचे माट फोट करून आमची टच जाली म्हणून आमी तेंच्यांनी कॅमेरा घालून सगळे घरा कडेन रावन पळयता आमकां पळोवंक जाय न्हू म्हणून आमी कॅमेरा घालूंक म्हणजे कॅमेरा घालून गेल्यार ते आडाक येले तांकां दिसता न्हू आसता थंयसर मोबायलाचेर ते जाय ते आडाक आडाक गेले न्हू धकला धुकले आतां अशें करतात न्हू तेंच्यांनी हत्या चलोवपाचो आमकां कांय ना आमकां लगीन जालें 50 वर्सां जावन गेली तोप घासून हे आमचे घसायचे तोप घासले ते वखदार आनी ही आतांची येयली ते आमकां हें करतली आनी ह्यो तांचो सुद्दां नारायण मलजी त्यांनी सगळ्यांक लागून देवाचं स्थापना करताना सगळ्या कडसून पैसे लायटींग पैसे सगळ्या बायला कडसून जाय करून मी हाडले आणि त्या लायटी तुमकां जाय कनेक्शन घालतात आणि बोर्ड चालू करता बायलांनी सगळ्या वाड्यातले पैसे लेगी केले आणि आता तुम्ही सजान देवळू घेऊन बसताले आमकां हक्क ना आम्ही येतो आणि हे करून आरती करतो हातीन आणि वयतो ढोलकी बिलकी घेऊन आपण वाजयतो लोकां मारतो बोर्ड जो आहे तो लायटीचो दिसता न्हू त्याची 3 जाग्यार कनेक्शनां केल्यानी त्याचे आमकां ट्रस्टी अंडर नाका आमी सांगला तुमच्या अंडर आमकां नाका भटान चावी गेली भटाखाली चावी घेतल्यानी फसून लोकां तोडल्यानी फंडपेटी फोडल्यानी आमी कंप्लेंट दिली एक सुद्धा कंप्लेंट आमची करूंक ना CCTV असं दाखयना ना ते ह्याच गावचे ह्याच वाड्या वयले तांकां कितें सांगता 40 घरां आसत न्हू एकट्या घरांतल्या घ्या आणि ट्रस्टी करा तेवढ्या जायना 40 जाणांची जायना 7 जाणांची जाता आता 40 जाणांची कशी झाली 45 लोकांची मारले त्यांच्याकडे जायना त्यांना घेवपाचे नसले आमकां भायर मारपाचे असले म्हणून त्यांच्यानी भायर मारले आणि आता ती नाचतात कॅमेरावर पळयतात नाचतात बायलांक तर म्हणांक लागलो ते हनुमान मालवणकर हा तो बायलांक रायट ना आणि आता बायलांची कॉमेडी काढून तुम्ही याच्यावर बोर्डावर मारले आमकां जाणट्यांक काय ना जाणट्यांचे हात धरले काय ह्यांचे हात धरले तांकां बायली नाका आसली त्या बायलांक कशी बसयल्यात तुम्ही कॉमेडी काढल्यात आणि तुम्ही रायट दिल्यात मग ताका ही म्हाका दिसता हांव सांगता ह्या बार्देसान आमच्या ह्या बार्देसान ही सगळ्यान म्हणटा घृणास्पद ही गजाल ही आमच्या गांवांत घडलेली आहा अरे आदी कोण आहा सगळी घरां हे लोक येयला तांकां घेया मरे ट्रस्टीन तुम्ही 6 जाण घेवन नाचले थंय आनी तुम्ही सांगतात आमचे मेंबर जाय कित्याक लोक तुमचे मेंबर जातले तुम्ही चोरी आनी 1.5 वर्स पयलीं तुम्ही ट्रस्ट डिलीट करून दवरल्यात कित्या खातीर करून दवरले ते तुमकां सांगूं ना तेंच्यांनी कोणाक खबर ना एकटो कोण पियोन हो भोंवंक लागला आनी तो आमचे जाले मरे काम तेन्ना तुमकां कळ्ळें हे बायलां मनशांक कोणाकूच रायट ना हे ना ते ना करूंक लागले आनी आतां पळयत जाल्यार तेंचे कडेन जशें हे जायना ते हे करतात आतां आमकां तुमी उक्ताडार उडयल्यात आमी सारकी हिस्ट्री हे करून आमकां जाणटे आमचे 5 जाण जाणटे आहाय पळय हांगाच आसतलो तो
गेलो तेंच्यानी आमकां आदली हिस्ट्री सगळी सांगली कोणी हे पेड बांदलेले तो आसाना बिच्चरना म्हणून बाबडो कोण तेचे सुद्धा नावाचे आमी उल्लेख केला कित्याक बाबड्यान तेणी तेन्ना दिल्ले कोणाक हांगा घडान आहले हांगासल्या स्थायीक लोकांक तो बाबडो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी येवन तेणी कितें तरी हांगासर पेड बांदलेले ते पेडाची सुद्धा हिस्ट्री आमच्या सारकेल्या जाणट्यांनी सांगलेली आनी तेची नांवां घालून आमी ती बरयली आमी पिशे न्हू आनी हेंच्यांनी कितें केलां ह्या लोकांक आदली जी स्थायीक घरां आहले म्हाज्या सारकेल्याचें म्हाज्या बापायचें घर सगळ्यान हाऊस नंबर 1 एकूच घुसूं गेले म्हणटा पळय ते घर हांगासर आनी कोणाची घरांच नासली अशी आखूय घरां आसली गांवकारांची ही घरांक आयज तेंच्यांनी भायर दवरले कित्या खातीर ते तेंची कसली हें ते म्हाका काय लॉजीक भितर आहा पळय ते आमकां खबर ना हो स्वार्थ कसलो आनी कोणाक हे गादयो मेळपाक जाय पळय ते आमकां खबर ना हांव कितें म्हणटा आख्ख्या गांवांक घेवन चलोंक जाय आसलें हांव जर रॉंग उलयता न्हू कोणी येवन म्हाका चॅलेंज करची तूं रॉंग उलयता म्हणून अरे हांव म्हणटा आमच्या आख्ख्या गांवांक घेवन करया कितें तें गांव म्हणून देवूळ जालां मरे ते कित्याक हें करता तें आमकां खबर ना आतां कसले राजगद्दी हांगासर सोदूंक सोदता अरे आमी बारीक लोक खंयच्या गांवांतसून हांगा येवन पोट भरपाक येयल्लेले लोक आमी पारशा सारकेले आनी खंयच्या पेडण्या सारकेल्या गांवांतले लोक येयल्लेले ते लोक हे केथलिकांचे गांवकारांचे देव बरें करूं म्हणटा तेंच्या सारकेल्या जाग्यांनी आमी खमलेल्या जाग्यांनी अशी देवळां बांदून आमी आयज खंय तरी एक बरें भोंवतात ह्या देवाच्या हेचेर ते आमी बरें म्हणपाक जाय कित्याक हांव वालर दिता त्या गांवकार लोकांक केथलीक लोकांक बी की तेंचे कसलेच ऑब्जेक्शन नासतना आमी हांगा देवळां गेली जावं कितें आमी वाडत गेले आमचें हें अरे ते जर लोकांक जर तुम्ही भायर मारूंक सोदता जाल्यार फुडें जातलें कशें आतां जर झगडे जाले जाल्यार फुडें म्हाज्या भुरग्यांक हांव कितें दाखयतलो हांगासर हांव म्हणटा कितें सगळ्यांक घेवन करूंक जाय आसलें ते करतना 10 फावटी चिंतूंक जाय आसलें तुमी 7 जाण कोण तरी हांगासले राजा जातले म्हणून हे न्हू हांगासर तो 7वो कोण आसलो पळय तेणी बाबड्यान आपल्या भुरग्यांचे चिंतले हो चेडो येतो मुद्दम कॅमेरा तेच्या वाटेन घुंवडाय हो चेडो येतो तेच्या चेड्यान तेंचे आपल्या भुरग्यांचे चिंतले की आपूण तेंच्या वांगडा रावत जाल्यार हे जातलो म्हणून आपल्या भुरग्याक हांगासर तो भायर सरलो थंयसून तो भायर सरलो तेंचे हितून तेणी रेजिग्नेशन दिलें आनी कोर्टान तेणी हें दिलें कोर्टान तेणी हें दिलें आपले हें दिली कितें म्हणटा रे तेका रेजोल्युशन दिलें की आपूण बाबा तेंच्या वांगडा ना म्हणून अरे तुम्ही या फेस करा आमकां सांगा आमचो बाबा प्रॉब्लेम जालो आमची मिस्टेक जाली कितें तें सांगात न्हू ते सांगपाक रेडी ना आमी आमकां एक्सेप्ट घालपाक आतां म्हाका सांग हे 6 जाण 150 लोकां वांगडा खेळटा गांवांतल्या खंय म्हणून धांवतले कसली डिक्टेटरशीप काय म्हणटा हांव सद्दाम हुसेन बी परते येयले काय म्हणटा हांव हांगासर ते तुमच्या सारकेल्या लोकांनी बरे बरे म्हापशांनी बरे बरे लोक आहा तेंच्या सारकेल्यांनी हे चिंतचे हांगासर कितें जाता पळय ते इतलें हांव सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता देवळाचें नांव सांगा मातशें सिमेश्वर राष्ट्रोळी ब्राह्मण सतीदेवी देवस्थान आकय म्हापसा ओके म्हापसा हय हांव जयेश कलंगुटकर आमचो तोच मॅटर सिमेश्वर देवस्थानाचो मॅटर आनी तितून एडवोकेट विश्राम तळगांवकरान एक एलिगेशन घातला की आमी जातीच्या म्हणजे शेड्यूल कास्ट जावं शेड्यूल ट्रायब ह्या जातीच्या लोकांक आमी म्हणटा थंयसून धांवडून घातले आमी जर धांवडून घातले तो जर आमचेर जर एलिगेशन घालता तेणी तेंचे सीसीटीव्ही फुटेज त्या देवळाची आसा ती तेंच्यांनी सगळे अवश्य रेकॉर्ड जाला आसले ते तेंच्यांनी अवश्य चॅक करचें आनी कितें तें तुमच्या माध्यमांतसून लोकांक कितें दाखोवचें आमी आयज पासून म्हाका दिसता आमचें घर कमीत कमी आतां 50 वर्सां त्या देवस्थानान आयज पासून खंयच्याच अशा मनशाक आमी एट्रॉसिटीचे हितून आमी केन्नाच कोणाक हें करूंक ना हे देवूळ सहधर्म समभावान चलता आनी तितून आमचे वांगडा हे भाव आमचे सगळे आसात तितून शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब भाव आहात हितून जे पळय ते एलिगेशन घालता ते सारखे फॉल्स आहा आनी तो जर एलेज करता तो सांगता जाल्यार तेणी ते सीसीटीव्ही फुटेजीर चॅक करचे की आमी केन्ना कोणाक धांवडून घातल्या जावं आनी कोणाक कितें केलां आयज आमचे कडेन 45 मेंबर आहात पळय ते 45 मेंबर एकामेकाच्या विश्वासान आहात आमी हांगा आनी तो सांगता ती आमची ट्रस्ट डीड फॉल्स फेक ती हांव तेका तेन्ना तेंच्यांनी आमी जेन्ना पळय तेंची सांपडोवन दिल्ली पळय तेन्ना आमकां सांगलेलें वचा चॅलेंज करा तशेंच हांव आमच्या लोकांक घेवन सांगता ती तुमी अवश्य चॅलेंज करची अवश्य कंप्लेनी घाला कसले हेका आमी सामोरे वचपाक रेडी आसतले आनी इतलेंच हांव तुमकां सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता आनी कोणाक कितें उलोवपाचें आहा जाल्यार उलयात तो कितें एलिगेशनां घालता ती सगळी फेक आसा ते तुमकां खबर आसतली कितें ते सांगता 13 लाख ते म्हाज्या तोंडानसून हांव तुमकां सांगता ते 15 लाख जाले आसतले ते आतां कित्याक ते तो आंकडो म्हणटा पळय तो रॉंग आसा आनी त्या आंकड्याचे हेचे प्रमाणे हांवें आनी आमची जी कमिटी आसली पळय तेंच्यांनी थंयसर हें घातलां बंधन घालून दवरला की हे पयशे कोणाकूच यूज करपाक दिवपाचे ते पयशे सीज जाल्लेले आसा आनी ते
आमी तशें दवरतले, आमकां कसल्या पयशाची आशा ना म्हणून आमी आयज पासून ते देवळाचे जे कितें डोनेशन येताले सगळे आमी देवळाक म्हणलेले आसा. तितून आमी एक रुपया कोणाचो हें केल्लो ना. ह्या लोकांक हे लोक म्हाजे विटनस आहा, तुमी तांकां विचारपाचें तशें कितें जर आमी केलां जाल्यार. पयशे कॅनरा बँकेन आहा, तितून सेफ आहा. ते पयशे जेन्ना पळय हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तेन्ना कितें ते येना ते म्हाका हें कळोन येयलां की ते आपूण काडपाक गेल्ले म्हणून. पूण तेचेर आमी आयज कांय उलयना. हांव कितें उलयलां ते तुमकां हांव विश्वासान लोकांक घेवन उलयलां आनी सारको उलयतलो. आनी तेंची ती सगळी केल्या पळय ती फटींग एलिगेशनां तो घालता हेचे असले. आनी म्हणून ही फटींगपणां ही चालू आसता अशी आमचेर एलिगेशनां घालता म्हणून आमी ते आमच्या मेंबरांक घेवन आमी सीसीटीव्ही फुटेज बसोवपाक गेल्ले. आम्ही जर व्हिडिओ फुटेज मागली जाल्यार पुलिसांकडे ते एप्लिकेशन करून सुद्धा पुलिसांक व्हिडिओ फुटेज दिनात. जाल्यार आमी कितें करपाचें? कॅमेरा घालपाचे न्हू. आता तेंच्यांनी ही फॉल्स एलिगेशन घातल्या, थंय व्हिडिओ आहा पूण ते तेंच्यांनी आपले पर्सनल मोबायलाचेर एक्सेस दवरला. तो आमकां कसो मेळटलो? म्हणून आमी आमचे व्हिडिओ घालूंक गेले कॅमेरा. म्हणून आमी कॅमेरा आमी आमचो ग्रुप घालतात. बोर्ड उजो घालतात, बोर्ड लायल्लो उजो घालतात. आमी प्रूफ हा सगळे कंप्लेनीचे प्रूफ आमचे कडेन आहा. हेचेर तेणी उलयतना कितें ते सारको उलोवचो आनी बरे रितीन कितें तें खरें कितें तें लोकांक सांगचें. बेश्टीच कसली एलिगेशनां घातली म्हणून जायना. आनी ती तेणी आनी तो पळय एलिगेशन घालता पळय की तेणी आनी तो आमी ते आडोवंक बिडोवंक आमकां हें ना. देवाचे प्रोग्राम आमी आडोवपाक हें करिना. आनी जी पळय कोर्टाची तारीख दिल्या ती आमी करूंक ना, मागोंक ना. ती जजान दिल्या. ते जज कितें तो 9 करतो. तारखेक तेंचो आहा तेंकां. आनी 10 तारखेचो आमचे कडेन प्रूफ आहा आमगे घातलेलो. आमी आमची जायरात पळय आता 9 आनी 10 करता पळय ते आमची जायरात आहा ती 10 तारखेची 10. आमची 9 तारखेची कांय ना. आमी काय आनी शेड्यूल कास्ट लोकांक आमी कोणीच कसलेच एलिगेशन जावं तेंचेर कांयच घालूंक ना. आनी आमी तांकां खंयचे धांवडूंक ना. आनी ते जर तेका जर दिसता थंय जाल्यार तेणी देवळाचे तेच देवळाचे तेंचे कडेन एक्सेस आहा ते सीसीटीव्ही फुटेज पळोवचे. ही खोटी एलिगेशनां घालता म्हणून आमकां ते आमचो एक्सेस थंय बसोवपाक जाय आसलो. इतलेंच सांगता हांव तुमकां. ते कितें ते लोकांनी चिंतचें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.